आगे जाओ ना भाभी। बाबू कितें जालें, कितें इशू हे? सर माझे नाव सरफराज अबीर ताईश। सर हांव कोनाडी गांवांत रावता। हांव कोरगांवचो रहिवासी, म्हणजे कोनाडी गांवाचो रहिवासी हांव। सर कितें जाल्लें की राहुल भगत जो आहा न्ही, तेणी आमच्या घराचेर जे घर आहा ते आमच्या स्वताच्या जाग्यार आहा आनी तो आमगेलो मुणकार, ताका आमी 300 मिटर जागा बी दिल्या। तेणी 3 मजली घर बांदल्या आनी आमी जे आहा न्हू ते आमच्या स्वताच्या जागेर आमी घर बांदलां। आमी तेच्या वांगडा कांयच कॉन्टॅक्ट ना की तेणी आमच्या घराचेर पंचायतीन इनलिगल कंस्ट्रक्शन म्हणून तेणी आमचेर केस घातलेली, पंचायत कंप्लेंट घातलेली। तर आयज ते सर की पंचायत मेंबर सगळे ते हे करपा येयल्ले, सर्वे करपा येयल्ले। तर तेगेलो डॅडी जो आहा न्हू तो येयल्लो, तेणी आमचें घर दाखयलें, हें घर म्हणून। पण तो आशिल्लो मातसो घराच्यान मातसो लांबूच आशिल्लो। तर तेतून कितें जालें की आमकां राग येयले, आमी तेच्या वांगडा वादावाद जाली आमची तेच्या वांगडा। तर तेणी कितें केलें की म्हाज्या डॅडीचेर कंप्लेंट घातली की म्हाज्या डॅडीन ताका मारला म्हणून। हांव म्हणटा म्हाजो डॅडी जो आहा न्हू 74 वर्साचो म्हाज्या डॅडीची एज आसा आनी तो स्वता चलोंक शकना, आनी तो वचून ताका मारूंक शकता काय, हे तुमी पळोवपाचें। तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या उपरांत पुलीस व्हॅन येयली थंयसर। आता तुजी डिमांड कितें आसा? आमी हांगा येयल्या उपरांत साहेबाक आमी दाखयले सगळे, आनी हांवें तेका रिटर्न कंप्लेंट केल्ली की एनसी बरयलेली की आमकां कितें बी जर आसा जाल्यार तो आनी तेची फॅमिली रिस्पॉन्सिबल म्हणून, कोण राहुल भगताची फॅमिली आनी राहुल भगत। तर तेणी कितें केलें, सांजें 8-10 भुरगे आसले आनी तो आशिल्लो आनी तो तेगेलो कजन आशिल्लो रोहीत भगत, हे सगळे आनी ते भुरगे येवन म्हाका, हांव गॅलरी आसलो आमच्या घरात, तेंच्यांनी म्हाका काडून घरांतसून मारला, खोट्यांनी मारला, मुठी मारला, दाण्यांनी मारला आनी म्हाका फूल हांगासर इंजरी करून दवरला तेंच्यांनी। ताका लागून सर डिमांड कितें आसा तुजी? हांव सर सीएम सरा कडेन इतलेंच मागता की सरान आमकां न्याय दिवपाचो आनी आमचे आमदार आसा पेडण्याचे प्रवीण आर्लेकर, हांव तेंचे कडेन बी मागता की सरान आमचेर मातशें लक्ष घालपाचें। तशेंच आमचे पेडण्याचे PI जे आसा, साहेब जे आसा पेडण्या पुलीस स्टेशन, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिवपाचो आनी आमचेर लक्ष घालपाचें। कित्याक आयज तेणी आमकां मारला, तो फाल्यां आमच्या फॅमिलीक कितें, आनी तो कितें सांगून गेला की हांव सगळ्यांक मारतलो आनी कोणाकूच सोडचो ना, तुमकां सगळ्यांक दाखयतलो म्हणून अशी धमकी दिल्ली आहा तेणी। ताका लागून सर हांव हात जोडून तुमचे कडेन मागता की तुमी मातशें आमकां पळोवपाचें। हांव एक्स सरपंच कोरगांव पंचायतीचो। सगळ्यान पयलीं देवी भगवती कडेन नमन मागता की आमची कागाळ आयक म्हणटा। हांगासर FIR आमी केल्लीच आसा की मेन म्हणजे कशें आयज 2 वर्सां जालीं आमकां ह्यो एक कीड कशी लागली आमच्या गांवाक आनी आमच्या समाजाक। ह्यो जें नांव आसा तें एक्यूज जावन जाल्लो आसा तो राहुल उल्हास भगत म्हणून। सांगपाक म्हणजे कशें आसा की जाय आमचे जे घरां आसता आमच्या कम्युनिटी सगळ्यांचे तेणी केसी घातलेले आसा। आनी आयज एक अशें जालें की सकाळी एक आमचे एक इन्स्पेक्शन आशिल्लें, अमीर गफूर नायक जे आमचे काकाच तेंचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें। थंय तें इन्स्पेक्शन तेणी कंप्लेंट ताणीच घातलेली आनी आज इन्स्पेक्शन दवरलेलें। तर त्या इन्स्पेक्शनाचेर थंय तेजो फादर उल्हास भगत आयिल्लो, थंय तेंचे बाची कितें जालें आनी तेच्या उपरांत आमी ताणें हांगा पुलिशेन एक कंप्लेंट केली। त्या कंप्लेंटीचेर आमी हांगासर हांगा आयले, पुलीस स्टेशन आयले आनी तेणी बाचीचो रिपोर्ट दिलो की तेणी आमचे फेक कंप्लेंट केली की ताका मारलो म्हणून। हांवूय आशिल्ले, पंचायती आशिल्ले आमचे कडेन, मारूंक कोणाक ना ताका, पण बाची जाल्ली अशें आमी पेपर ते आयकताले, तेचे घराचे मेजरमेंट सगळे घेताले, पण त्याच्या फुडें तेणी आसले। आनी आमच्या भावाक तेणी सांगलें तुमकां सांज मेरेन कितें दाखयता, हे सुद्दां ताणें उद्गारलेलें आसा। सांज मेरेन दाखयता म्हणजे 5 सुमार आनी आमच्या काका जे आशिल्ले आसा नदीम नायक, तेजे 5 सुमार ताका गाडयेन धरलो आनी बरोबर ताका तेणी मारलो। तेजो आमच्या कडेन व्हिडिओ सुद्दां आसा, व्हिडिओ क्लिप सुद्दां आसा तेजो। त्या तेतून ताका सारको दिसता ताका मारता तो।
ते जाले उपरांत आमी ती कंप्लेंट दिवपा खातीर परत पोलीस स्टेशनाचेर आयले जाल्यार आमी सगळे आयले गांवांतले सगळे लोक आसा ते तर पळयता जाल्यार तेणी आमचो आनी एक भाव आसा त्याच काकाचो सकाळी जो सस्पेक्शन जाल्ले तो काकाचो जील आसा तेचेर तेणी कंप्लेंट केली तेच्या घरा कडेन गेलो आनी ताका मारपाक गेलो थिंगासर ताका मारपाक गेलो तो गेलो एकटो वचूंक ना 10-12 गुंडे घेवन ताका मारूंक गेलो तेच्या हातीन मोठे व्हड दाणी आशिल्ले आतां खंयचे लोक तेच्या बरोबर आयले आमच्या गांवांतले लोक तेच्या बरोबर नाशिल्ले आनी असो ताका इंजर्ड केला की ताका चलोवंक जायना तुमी पळयलें आसतलें मिडियान ते चलोवंक जायना ताका बुलोवपाक जायना इतली तेजी हालत बेदम ताका मारला आनी तसो तो जिवान सुद्दां हेल्थी आसा तरी पण त्या मनशाक कसो मारला तें तुमी पळयलें आसतलें पण ही आनी ताका धमकी दिल्या कोणाक सोडचो ना सगळ्यांक मारतलो म्हणून कातून हे गुंड खंयचे भायले की पेंडा आमची हे आसा भाभी आसा तेणी पळयले पण ते एकय वळखीचो ना फक्त ते 2-3 जाण आशिल्ले तो राहुल भगत रोहित आशिल्लो आनी 2-3 जाण आशिल्ले थिंगासर उबे पण ते निखिल भगती सुद्दां आशिल्लो आतां सांगिल्लें की तूं कम्युनल कर काम करता आतां हांव सेकंड टर्म जिखून येयला तो अब्दुल जिखता कसो हे आतां अब्दुलाचेर ते कांय प्रॉब्लेम करता त्याच्या खातीर तो म्हाजेरच हे करता अशें म्हाका दिसून येता धर्मांचेर खंय तरी तो आसूं आतां हेच्या पयलीं एक कंप्लेंट ना सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे जे कंप्लेनी घातलेले आसा आयज तेणी ही हरकत केल्या की कोणूच करूं शकना इतकी लाजवणी तेणी आज हरकत करूंक लागले भावाक म्हणलें आनी बाची तोंडान हे ओके आसले आज मारप म्हणजे अरे इन शॉर्ट तो आतां हाफ मर्डर कसो जाल्लो आसा बरें जायना हे मार तूं तोंडान कितें तर उलय तोंडान तुजें कितें कर पण मारप हे म्हाज्या हिशोबान बरोबर न्ही पण ह्याच्या पयलीं काय ना हेच कंप्लेनीच घालतालो तेचेर कंप्लेंट म्हाका फक्त इतलें कोणा कडेन मॅसेज धाडले कंप्लेंट घातले मॅसेज धाडटा की ताका रिजायन दी कंप्लेनी फाटी घेता हेच चालू आसा तेचेर आता तुमची डिमांड कितें आता डिमांड अशें आसा बाकी आमचे सगळे गांव आसा सगळे ग्रामस्थ आमचे ग्रामस्थ आसा ते आज अशें दिसता की आमी आमच्या कोनाडी गांवांत आमी सेफ ना खंय तरी आमकां भंय दिसपाक लागलो की आमचे भुरगे आसा आमचे बाकी रहदारी रस्त्यार वयता कोणाक तरी आनी अशें मारूं शकता तो ते गुंडा त्याच्या घरात बसलेले आसा आणि त्याच्या खातीर मागणी आमी एकच करता की ही सगळे देवा कडेन करता आनी पोलीस डिपार्टमेंट करता की ताका हाडून हांगासर विचारपाचो आनी ताका कितें तेजो सोक्ष मोक्ष लावपाचो तेचेर तुम्ही कंप्लेंट केल्ली आसा ऑलरेडी केला FIR मेळटा तशें तुमच्या प्रोड्यूस आमी करता म्हाका तेणी धमकी दिला तुमकां कितें आहा तें दाखयता तुम्ही कोण हांव हेचो भाव टाकता डॉक्टर सांजचो हांव हांगा येयल्लो पोलीस स्टेशनार 4:30 असो तर तो भायर आशिल्लो पोलीस स्टेशन भायरूच म्हाका धमकी दिता तुमकां कितें आहा तें दाखयता ओके हांवें म्हटलें दाखयता जाल्यार पळोवया म्हटलें मागीर तशी धमकी खूब जाणांक दिल्या तुम्ही कितें सांगू सोदता हां उलय आता सकाळी ही पंचां येयली सगळी आमचे घर मापता जाल्यार आमी ओगी आसा हांव ताका एकूच विचारला हांव वचून तो लांब आसलो उल्हास भगत हांव ताका वचून विचारला की अरे बाबा आमी तुका घराक 300 मिटर जागा दिली 3 मजली तूं घर बांदलो आमी तुका कांयच त्रास करूंक ना आतां तूं आमी तुका त्रास करूंक ना जाल्यार तूं आतां आमच्या घराचेर कितें केलो असं म्हटलं जाल्यार तो म्हणूंक लागलो ना सगळ्यांक घातला तसो तुमकां बी घातला मी म्हटलं का आमी तुका त्रास आमी तुजी गजाली घेवंक नासलो तूं आतां आमची गजाली केलो आमी तुका आतां उगी रावूं सोडा आमी सांगा म्हणटकच तेणें काय केला म्हाजो घोव ताका चलोवंक जायना तो कितको 55 वर्सांचो आसा 75 वर्सांचो आसा ताका चलपाक बी जमना आनी हो आरोप लायला काय म्हाज्या घोवान ताका उल्हास भगताक मारलो म्हणा आमी सगळीं थंयच आसा म्हाजी सून आसा हांव आसा म्हाजी दोनी झील आसले सगळे आमी थंय आसा आनी आमी मारूंक ना आनी तेणें हाडून हांवें कंप्लेंट दिली म्हणटकच पुलीस आमच्या घरा कडेन येयली आमी बी येयले हयसर येवन ते आमी म्हटल्यार आमी ताका मारूंक ना हां हो म्हातार माणूस हो मारतलो आनी हेजे पयलीं तेणें 1 वर्सा पयलीं तेणें 2 मजली वयल्यान तेणें उडकी मारलो म्हाजे 75 वर्साचो घोवान म्हाजे उडकी मारलो आनी आपले फ्लोरार येयलो घरान आपले घुसलो म्हणान तो म्हातारो इतके घरांत 2 फ्लोराचेर उडकी मारूंक शकता तो हां आनी तशी म्हाज्या घोवाची तेन्ना कंप्लेंट दिली आतां आज म्हाज्या चेड्याक तेणें म्हाज्या चुलत्याक पुतोणीक म्हाजे मारला म्हणा हांव तेज्या वांगडा पुलीस स्टेशन ताका बघूंक पळोवंक म्हणून येयला ताका मारला कितकी म्हणा पळय जाल्यार ते म्हाज्या घरान घुसान म्हाजे गेले म्हाजो चेडो आसलो म्हाजो म्हातारो घोव आसलो ताका ओडून काडून म्हाका मारला आमी कितें करपाचें ताका तुमी एक्शन घेता का तो आतां आमकां घरान घुसान मारतलो तुमी ओगी रावतले तुमी कांय करूंक शकचे ना आमी पुलीस कित्याक सोदता मिडिया कित्याक सोदता तुम्ही काय एक्शन घेऊन जाईल मॉर्निंग त्यांच्यानी कंप्लेंट घातलेली आमका सेफ्टीक लागून त्यांच्यानी घातलेली कंप्लेंट ओके आणि ते त्याचे वाटेर घर असा ते त्याच्या घरा वयपार बोल ना हम लोग रुकते ना उधर गाड़ी हमको ही लेको आता है देखता भी नहीं कौन खड़े हैं कौन नहीं है तो हमको लेको आता है गाड़ी
बच्चों को बच्चे रहते ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं. पहिली पावसाक तेजे घोक मारलो हां. आता तेका आम्ही पळून गेलो तेव्हा तेका चान्स पडलो. माझो घो म्हातारो आसा आणि माझो चेड्याक हांव म्हटलं की तूं घरान राव, तो एकटो आसा जाणटलो आणि माझी सून आसा. तो असा म्हणटलो तेका घरान हांव दवरून येला आणि आम्ही येला ते पळोवन तेमच्या गाडीने तेणे वचून घरान माझ्या गॅलरीन घुसान रस्त्यार हाडून 15 भुरग्यांनी बुंडा घेऊन येलो आणि ह्या पोराक माझ्या मारला. जमीन तेका दिल्या कितें हे ॲक्च्युली तो आम्ही थंयसरले भाटकार ओके आणि तो आमचो मुणकार आसा. एज पर गव्हर्मेंट लॉच्या हिशोबान ताका आमी ते मुणकाराचे हितून ताका जमीन गेल्ली आसा. ती आपल्या जमिनी कितें करूं आमकां ते म्हणे आमचीच जमीन ती. पण आता अशें करून गेलो कितें करूंक सोदता आमकां काय कळना. आमची फक्त एकच कागळ आसा की तेणी अशें परत परत करचें न्ही किंवा आमचे कडेन फक्त हांगा पोलीस डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट करता की ताका हांगा हाडप आनी कितें तें सक्षम अशें लावप तेचें. आनी कितें मागिना आमी इतकेंच मागता. देव भगवती म्हणटा की आमची प्रार्थना तेणी एक्सेप्ट करची. तेणे 3 मजली आमच्या हितून घर बांधला. आम्ही त्यांना काहीच सांगूंक ना तेका. तो येलो आमच्या घराकडे आमच्या पाया पडलो. आमची जमीन ती 3 मजली घर बांधला. तो पाया पडून लागला आपण घर बांधता. आम्ही म्हटलं की तिथे असू कोणाचे घर ते कोणाक दुखापासून तिथं तो मुणकार आसा आमचो. आम्ही बऱ्या भाशेन दिले. ती 3 मजली गेलो आम्ही कांयच जाप करूंक ना. आणि हो आमकां कित्याक लागला. आम्ही भाटकार आमकां कित्याक लागला आमकां त्रास कित्याक करता हो आता. इन शॉर्ट एकच आता कंक्लुजन सांगपाक सोदता तुमकां की आज आमच्या ह्या भावाक मारलो परत आणि कोणाचो नंबर लायता कोणाक खबर. त्याच्या खातीर आमी सेफ्टी मागता. काळजान मनासून काळजातून एक मागता की आमकां सेफ करपाक तेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाची. आता खंयचे भायले गुंडे हाडून मारता. गांवांतले कोणाला कळतले कोणा आता दाणे घेवन येयले सगळे लोक. अरे कितें कशें चल्लां कांयच म्हणना. आमच्या एक रिक्वेस्ट आसा की आमकां सेफ्टी दिवपाची ह्या डिपार्टमेंटान इतकेच मागता. थँक्यू. आणि खरें म्हणजे की हे आमचे कोनाडी गांवांत आमी कमी लोकांची मुस्लीम आसा पण आमी गोविंदान आनी बरे नांदतो हांगासर. आमी तेंच्या एका प्रोग्रामाक ते आमचे प्रोग्राम आसा. हे पयली फावट अशी केस जाल्या आनी ह्यो एक कीड कशी गांवांत आमची जाल्ली आसा. त्याच्या खातीर बाकीच्या लोकांचे आनी कितें बोध घेवपाचे ह्या गोष्टीचे. त्याच्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन हेच मागता की ह्या लोकां कडेन सगळ्यांनी लांब रावपाचें ह्या मनशा कडेन. धन्यवाद. आणि हांव म्हणटा की ते 32 वर्सां जाली आमकां घर बांदून 1-2 वर्सां जावंक ना. 32 वर्सां जाली. इतके दीस तेणे कंप्लेंट कित्याक आता इनलिगल लिगल आता दाखयता तो. 32 वर्सां जाली घर बांदून आमकां तेन्ना कित्याक सांगूंक ना तेणे. धन्यवाद. बाबू तो व्हिडिओ व्हायरल जाता हे तुझे ते हय माझे नाव नदीम नायक आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला तो माझे कितें जालें ते इशू म्हणजे ड्रायव्हर घरा कडल्यान पेडण्यां वयतलो गाडी घेवन आनी ड्रायव्हराक तेंच्यानी आडयलो आनी हांवें ते आंगार येयलो म्हणून ते पात्रांक फोन करा पळय. ते ड्रायव्हरान म्हाका फोन केलो आनी नेटवर्क गेलो. हांव गाडी स्टार्ट मारली आनी गेलो आनी ड्रायव्हरान तशें केलें. ड्रायव्हर म्हणलें सॉरी म्हण. ड्रायव्हरान सॉरी म्हणलें तेका. सॉरी म्हणून देवा कडेन जावन सॉरी म्हण. ते देवा कडेन जावन अशें पांय पडले अशें भायर सून लागसून आनी म्हणून आमचे पांया पड. पांया बिया पडचे ना म्हणले. तुका देव का विचारलें तेका. देव पडले सगळे एकदम हांगा येयले मारूंक डबादब येयले मारूंक. आमचे पांय पड म्हणून. तो व्हिडिओ व्हायरल जाता ते तुझे माझे. ओके. तुम्ही पळयतात GNH. Offset!